हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आमची सगळी बरी आहे. मम्मी बी बरी आहे. आज चला साडी सो कित्याक आयज मिसा वयता आयतार आयज आनी हांगा चिंचोणे आयज 7 मीस कोपलान इगोर्जी न्हू कोपला लागीं न्हू कोपलान वयताय मिसा. आनी थंय देना उठला देना न्हेसयला आनी मातसो हें कोता आनी ड्रेस तर मागीर ड्रेस दाखयता तुमकां हाडशा. ड्रेस न्हेसयल्या. हाय गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही? आम्ही आता मिसा पळयता असं मग तुम्ही सगळी बरी आहात. तुमच्या मागण्या हांवें धाडटा एकचे त्या बिश्टो न्हेसयला तो न्हिदी आनी बिश्टो हें केला न्हेसयला. हेंचे येयल्या आपल्याला तुमकां मेळटा. हांव मोबायल व्हरना थिंगा कांय क्लिपींग बी कांय काडपा हांव आयज कांय काडपा ना. नेक्स्ट टायम फेस्ता कोण तुमकां दाखयता मागीर. ओके आतां मिसा मिसाची येवन मागीर मेळटा. मिसाची येयल्या आनी चाये न्हू टोस्ट करता. चीज आनी बटर आहा आनी आमलेट नाजाल्यार कितें करता. टोस्टरानूय टोस्ट करता. मिसाचे सांगिला पातळीन सायबिणीक न्हू इशी 2 वस्तू दी सांगल्या, 2 ते 3 वस्तू. बट पिवपाचे कांय दिनाक सांगला. म्हळ्यार सॉफ्ट ड्रिंक नाजाल्यार पॅक बॉटल ना पॅक ते फ्रुटी कॅन्स बी कांय दिनाक सांगला. फकत खावपाच्यो वस्तू दी सांगल्या 2. आनी फुडल्या आयतारा धुवपा पडले आमी. सो ते आंटी सांगिलां तुमी कितल्यां धुतली कितें तें म्हाका सांग म्हणून ते प्रमाणे हांव येतो म्हणून. कित्याक आमगे न्हंयेन कॉमेस जाता न्हू थिंगा तेका लागून. आनी आयज बरें वत येयला. मानचेर घालता सुको मिशनान हाय ती. तेच पयलीं टोस्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके टोस्ट करता स्लायस ब्रेड आनी आयज घोसाळ्या भाजी करतली. अशी टोस्ट करता. बाबा आयज करतली बांगडे हाडले काल न्हू. सो बांगड्याची कातलेशी करतले. बांगडे कातलेची रेसिपी ऑलरेडी शेअर केल्या. चुयता आयजूय करून आल्यार करतले. ओके मागीर मेळटा. टोस्ट रेडी जालेले. चाव दवरला भाजी कातरून दवरल्या. आतां हांव वयता कुकोली नाल्ल नाय नाल्ल हाडूं वयता आनी भाजी कातरून दवरल्या. भायर सोय घालूं जाय न्हू. आनी कुकुंबर भाकरी मागलेली म्हाका रेसिपी. सो ती मादरेलोक सांगला. सो तीन सांगला आपूण दाखयता म्हणून. सो कुकुंबर हाडूं वयता आनी हाल मार्गांव वयतली गोड हाडपा. हाल बसीन वयतली मार्गांव गोड हाडपा. ओके आनी आतां कुकुंबर हाडपा आनी नाल्ल हाडपा हांव वयता कुकोले बाजार. सो दाखयता तुमकां. कुकोले वचून येयले आनी आंबाडे हाडले. नाल्ल कातुला आनी सोय घालून भाजी दवरली शिजोवपा आनी आतां बांगडे काडटा. ओके आनी तुमकां मागीर मेळटा. बांगडे बांगुल्ल्यो उकडले त्यो आनी तेंगे काडटा. ओके बांगड्यांच्यो कातलेच करता. आतां ब्रेंडान मांस बी काडून दिलें म्हाका. उकडले ते पयले आनी मागीर मांस काडून दिलें ते बरें. आनी तेणें बरें करून साफ केले ते कांटो एक आनी एक करून कांटो काडूंक जाय आनी काडे तेणें साफ केले बरें करून. आनी आतां पियाव भाजी लागची ते सांगायल्या पियाव आनी मसाला हाडिला आनी तो आतां हाचोय मॅरिनेट करता काटलेच्या बांगड्यांच्यो. आतां तितून विनेगर घालूंक जाय, तांत घालूंक जाय आनी त्यो मागीर हें करून पॅटीस करूंक जाय. रवो लावपा जाय तांकां भाजता आसतना आनी त्यो भाजून घेवपाच्यो. भाजून म्हणटकीर हांव तुमकां दाखयतां आनी तुमी हे भाशेन करयाय आनी मागीर कॉमेंटान सांगाय तेका कशें जाल्याय त्यो. हेज्या पयल्यो तेणें घायलो हाय तुमकां दाखयलें. हे चय नाक घाता चय बोर घालून शिरपणा बेश्टो चोवपा जाय क्वॉन्टिटी आनी घालूंक जाय ना आंबट जाता. उपरांत तांत घाता तितून
चोयतांत घाता 1 2 आनी चोयता आनी लागता जाल्यार चड तांत घाले न्हू मागीर तो भाजून सारको तेला पेस जाता भाजता आसतना बिस्तू घालूंक जाय आनी तुगे टेस्ट चोवपाक जायो मिठा बिठा सगळ्याक सारकें आहा जाल्यार आनी तुजे आनी हें जायत जाल्यार तुज्यान घालूंक जाता कितें उणें आहा आनी कितें हें जालें जाल्यार उणें आहा कितें आहा जाल्यार सांगाय आमको जायना बाय आमको म्हाका कांट काडले जाल्यार हांव कितेंय करता आमको म्हाका साथ देखो येना चोय हांव कितको करतें चोय मागीर ते अशें रुलो हें करूंक जायो रवो लावपा जाय अशें कोन्न बरो करून आमी सद्या जाय तितल्यो भाजया न्हू होय मागीर सुके जाता अशें करून बरें करून फुटनाय बिटनाय त्यो दाखय हेचो भाजूंक गायलें आतां तें फोनाचेर आहलोलें मातशें तेका फोन येयल्लो तितून कांय जाता म्हण बाबागे जेवणाचो हेगूच जायलो हेश म्हूण हांवें भाजूंक गायलें हेचे चोय आनी हाय आनी चोयाय आनी मागीर कमेंटां सांगाय कशी जाल्याय त्यो आनी तुमी बी हे भाशेन कोरयाय टेस्ट ओके फीडबॅक फ्रॉम देना गायज ओके व्हेरी गुड आय एम व्हेरी हॅपी देना तुमकां फीडबॅक दिला पॅटिसाचे तेका लायक जाले देना लायक जाले म्हणून तुमकां कळ्ळें बरें जालें म्हणून तूं फीडबॅक मेन आमगे देनाचे देना फीडबॅक दिवपा जाय बरें जालें तें मागीर जालें बरें म्हणून ओके बरें लायक जाता तेका अशें टेस्टी मेळ्ळ्या न्हू हांवता नाजाल्यार तो कुस्तार जाता खावपाक टेस्टी मेळ्ळो न्हू तेका सगलें सो लायक जालें तेका तुमी बी कोराय आनी म्हाज्या चॅनलार ऑलरेडी रेसिपी आहा चोय थिंगा आनी हें बी हांव हेची क्लिपिंग्सूय हांव घालतलें हेची सगळीं गायले हेचे मुखार घालतलें हेची हो क्लिपिंग चोयला आसो न्हू कशें कितें कात तें सगळें सांगिल्लें न्ही सो चोय कोराय चोया बाब जेयलो म्हाका न्ही कमेंट येयलो बाबागे रुटीन सांग म्हणून कशें जेवणाचें बी बाबागे न्हू एसच रुटीन एसच कांय ना तें कितें बरें लागलें न्हू जाल्यार तो खाता आनी तेका तें बरें लागोना न्हू जाल्यार तो खायना मागीर तेका आमी अशें फ्रुट्स बी कितें आहात न्हू तें दिता हांव तेका आयज स्लो मेड बाबा वेट कॉपीरायट बील काटून चोयतालो तेका स्लो केलो आयज तेका हांवें सकाळीं स्लायस ब्रेड बी जाम खायलें तेणें काल बेश्टो सुको स्लायस ब्रेड खायलो तेणें आनी हांवें जामा खायलें चिजूय नाक म्हणून बटरूय नाक म्हणून जाम सो जाम आहलोलो सो जामान स्लायस ब्रेड खायलो आनी मागीर तो आतां मिसा गेलो उपरांत च्या पिल्लो आमी मिसा तेका तसो येलो च्या पिवन येलो फुटी न्हिदीन तेका आमी चाव घालता सकाळची फुटी च्या कित्याक उठल्या उपरांत तो कांय खायना उठल्या उपरांत 2 वरांनी मागीर तो कितें खाता ब्रेड बी तसो मागीर येयले उपरांत न्हू च्या ब्रेड खावन तेणें जामान एक स्लायस खायली तेणें ओद्दी स्लायस ती बी ओद्दी आनी थोडीशी च्या पिली तो अशी च्या पिता सांजचो पण पियो असो दिता केन्नाय बरो आहा मुडाचेर असो भूक लागल्यार पिता आनी मागीर तेणें आतां न्हू जेवणा टायमान न्हू भाजी आहली कोसाळ्याची भाजी केल्या आनी वेट रे बाबा कातलेशी केल्या आतां तेणें शीत तो जेवना आतां तेणें फकत ते पॅटीस खायला आमी कातलेशी म्हणटा आनी थोडी पॅटीस म्हणटाय न्हू सो कातलेश खायले तेणें 2 खायले तेणें आनी हांव कुकोले गेलो न्हू तुमकां सांगू नाल्ल हाडपाक गेलो नाल्ल हाडल्या आंबाडे हाल कोत्तोले गोड हाडटलें हाल मडकोवची आंबाड्या पिशवां आनी बाबा न्हू पेर खावपाक सोदता आमगे थिंग पेर जाताय न्हू सो म्हाका थिंग कुकोली अशी पेर मेळ्ळी 120 kg म्हणून आला सो हाफ kg म्हाका 2 तेणें 50 रुपया दिले तेका मोडची नाहलो सो तेणें म्हाका 50 रुपयांची 2 पेर दिलो सो आतां तो पेर खाता काटून चोयता मामी आनी मादर इलो ती जेयता हांव मागीर जेयतलें चड टायम जावंक ना 1 जाला
ओके आनी हांव म्हणल्यार तूं कोण मातशें उलयतो म्हणल्यार सांगतो तुमकां म्हाका हांव कमेंट मागीर मातशें जातालें हांव बाबागे रुटीन दाखयन म्हणून तें अशें प्रॉपर रुटीन आहलें जाल्यार तुमकां शेअर करतो आहलो तेगे अशें प्रॉपर रुटीन ना तें कितें बरें लागलें न्हू जाल्यार तो खाता तेगे अशें प्रॉपर एज सच कांय ना आनी अशें चिप्स बी तेका आमी कुस्तार कोता दिवपाक आनी हुंय गेली न्हू हुंय अशें रिट्रीडा ना हुंय गेली न्हू तेन्ना तेका हांव फ्रुटी व्हरता आनी चिप्स व्हरता कित्याक व्हरता न्हू थिंग दुसरीं भुरगीं आसताय न्हू तेंची पेरंट्स चिप्स हाडटा मागीर बाब तेंका चोयता आनी मामा चिप्स जाय म्हणटा मागीर रडटा सो तेन्ना तेका हांव चिप्स दिता अदरवायज तेका फ्रायज चिप्स पण घरा कडचे करून व्हरताय चुकोन तेका भायले दिताय आमी अदरवायज भायले कांय दिना आतांचो पेर खाता दाखयता तुमकां काटून चोयता आनी तो पेर खाता तो पेर तेका आख्खें दिला गुटी दिवपा ना गुटी काडटो मागीर कातू दिता कातरून दीत जाल्यार न्हू मातसो खावपा हें कोता सो तेका आख्खें दिता तो मागीर कांय करून खातलो गुटी काटो तेगेली तें म्हाका तुमकां क्लियर करून जाय आहलोलें आनी हे ब्लॉग्स येताय म्हणल्यार आमी गोडे घरा आसतलीं हांव न्हू आतां अशें बिजी आसता चिचोडे अशें बिजी आसता न्हू आमी हिंगा वच थिंगा वचप जायना टायम मेळना सो एडिटींग बी करून पयलींच हांवें ब्लॉग्स म्हाजे घालून दवरलेले आहाय बॅक टू बॅक घालून दवरलो आहा आनी हे आतां तुमकां गोडे मागीर येतले ब्लॉग्स हिंगाचे लेट ओके आनी सोमतें तुमकां हांव जेयता आनी मागीर मेळटा दाखयता तुमकां जेवणान कितें आसा तें म्हाज्या प्लेटीचें हांव कितें जेयता तें ओके तेन्ना सगळीं कातू खायल्या आनी भायले दितली न्हू ते गुटी दिवना म्हणजे आनी आमगे घरा कोण जाता ती धाकटी पेर न्हू तेगे केन्ना केन्ना चुकोन एक दोन गुटी खाता तो तेगेली हेगे दिवना हेगेचे कातू खायले तेणे आतां हांव जेवपा वयता आनी तुमकां दाखयता हांव कितें जेयता तें सो गायज आतां हांव जेवपा येयला भाजी 2 कातलेशी न्ही बाबान न्हू सोडलेली तेका आनी एक हाडून दिलेली सो तेणें 2 खायले आनी सोडले तेणें आनी हें शीत न्हू बाबा गेलें बाबा जेवंक ना तेका कालोवन दिलेलें सो तें शीत गेलाय आनी शीत घेवन ना म्हाका नाका आनी हा न्हू आनी भाजी मातसो बेस गेल्या कित्याक मागीर घोसाळें म्हाजी फेवरेट भाजी सो आतां हांव जेयता सो आतां जेयता आयज म्हाका चड नाका म्हाजें थोडें केलां जेवण बी मातशें आनी तेका लागून बाबा घेवता तें जेयता ना जाल्यार थोडें आनीक कितें घेता आयज म्हाका भाजी गेल्या सुबेज ओके आनी जेयता आनी तुमकां मागीर मेळटा हू केम बाबा हू केम दादा के अरे हू केम राजा हू केम पोसऱ्यार भूक लागलो म्हूण च्यायेक कितें हाडपाक गेलो सो थंय टोस्ट हाडला न्हू तेगे म्हाका हें मेळ्ळा जेम्स सोडले बाबा बावल्स मेळले फ्री आनी तेका सांगिल्लें बावल्स जायना आनी तें डील रोकडे थिंगा लागीं पडला पासून इनसायड कम इनसायड रूम आनी तेका 2 ऑल्ट मारले स्कुटरीचेर देनू बोया काम रे इनसायड टोस्ट हाडले 2 पाकिटां आनी गूड डे बिस्कीट हाडले च्याये म्हाका हे बावल मेळ्ळे फ्री बरें आहा आवनानूय घालून जाता मायक्रो आवन बावल आवनान बरें दाटूय आहा दवरून जाता न्हू रुमय सो गायज आतां म्हाका आंबाडे खावपा जाय अशें केल्लें हांव साकर घालून करता गोड सोदूंक गेलोलें पोसऱ्या गोड मेळोना आनी हाल्या मडगांव वचपा आहलोलें आनी हाल्या येतलो मॅकानीक स्कूटर हेचो कृष्णाचो मडगांव वचून मेळपाना मंडे ट्यूजडे आनी मागीर हांव सोमतें वेनसडे येतलें फुलां हाडूंक जाय म्हाका आनी कोत्यो बी त्याच दिसा हाडटलो वचून सोमतें आनी परतून आनी वचपाना बेश्टें कांसार जाता एक दिसा काम करता आनी मंडे हाल्या मागीर ऑर्डर दिवपाकूय वचून सायडीन वयची आनी तेन्ना आंबाडे खाता बेस्ट दिलो तेका चाबडायता हाय गाइस बाबा having tea
तेक बसयला हांवें च्या पिवपा तो आतां आंबाड सोलता तें आतां एक गेला आनी बसला हय आंबट ना आंबट ना गोड चालू ओके हांव तुमकां मागीर मेळटा तुका ताका व्हिडियो घालन दी सो तुमी तो उलयत खंय तुमकां कोणें उलय देना आतां से यू वेंट फॉर अ रायड से बायक रायड Papa go fly like Kubrick. Who took Baba? Mama took? Dada used to take him, but today Mama took him. दोन ऑल्ट मारून हाडटे काय आनी न्हू हांवें मोबायल घेयलो न्हू तो आयज व्लॉग गेला आख्खी आयज संडे व्लॉग गेला आनी हे कोण कमेंट मारला ती एकली बायल आहा ती होद्दां न्हू नॅगेटीव कमेंट मारता केन्ना देगे पॉजिटीव कमेंट आसना उजला हांव सायडी सरपाची म्हाका दिसता ती घरा कडेन बी तशें कोता आसतली सो तुका तेजेरूय रिप्लाय केला आनी हेजेरूय रिप्लाय कोता ते कोण मोबायल आहा स्मार्ट मोबायलू आहा आनी ते म्हाजे काजरा पयलीं सावन ते कोण स्मार्टफोन आहा सो तेका स्मार्टफोन उजार करूंक कोटा कळ्ळें न्हू तुका स्पेशल तुका रिप्लाय तुका चोयल्यार रिप्लाय दिला हेची ऑलरेडी मोबायल म्हणून सो डोंट कंपेर कोन्न नाका ते म्हाजे पेरंट्सा प्लस इन लॉजां कडेन ओके उज घालपा बंद कर तुगे सद्दां नॅगेटीव कमेंट्स आसा केन्ना एक दीस तुगे पॉजिटीव कमेंट हांवें केन्ना चोवना तूं एकली आहा म्हाज्या लिस्टाक अशी केन्ना पॉजिटीव कमेंट मारना नॅगेटीव कमेंट तुगे चालू आसता पूण हो डिलीट मारूं ना अशें हांव तुगे डिलीट मारता कित्याक आमकां नाका म्हूण तुगेले बानी अशें नॅगेटीव कमेंट्स आहा म्हाज्या लायफून लिस्टान कोणाक गेले हांव नॅगेटीव कमेंट्स दोन्ना सो बेजीक नीड्स हांव जाणा हूंय कितें कात तें आनी म्हाज्या पेरंट्सान न्हू केन्ना स्मार्टफोन म्हणून केन्ना ना तेज्या लायफान नाहलोलो जो आतां हांवें बरें अफोर्ड करून हांवें घेवन दिल तांकां सो तुका हितू कितें हें करूंक जाय एवरी टायम कित्याक तुगे कंपेरिजन आसता सद्दां कंपेरिजन कोन्नाका म्हाज्या लायफान आनी कोणाच्याय लायफान अशें नाका जाल्यार कंपेरिजन करून उज घालपाचें बंद कर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हांव रिप्लायचेरूय दिलां आनी हेचेरूय ब्लॉगाचेरूय दिवपा म्हाका नॅसेसिटी करची जाल्यार कितें एक दोन हांव उगी रावलेलें ओके तो उलयत खंय तुमचे कडेन गायज उलय ते कडेन मातसो उलयता आनी सायडीक काड कितें तो आयज पाड्याचे आतां तो दाखयत तुमकां आंबाड हात म्हणून नायचो ब्लॉग म्हाजो मातसो व्हडलो जातलो च्या पिता डोंट डीश Making good. ये डस्टर You making. मिसिंग डस्टर आनी डस्टराक गोर सांगता आनी डस्टर ना जिजस करूंक गेलो जिजसा कडेन आनी डस्टर ब्लेस यू वे डस्टर वेन बेबी Bless you. Okay. ब्लेस यू Mama, डस्टर get up. I'm sitting 2 minutes fully sweating Look full up. sweat Get up. Get up. I'm not getting out Get up. I'm not getting out No, get up. I'm not getting out please 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 You sit there now. please 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 Yes. Mommy, get up. गेलो get up कर बोलता येयलें आयज हांवें 2 शूट केला पयरीचो एक व्लॉगाचेर न्हू म्हाका हें करून जालें भायल्यान दाखोवपा जाय आसलोलें झाड बी काडपाची तें आयज हांवें शूट केलां आयचे हेचेरूच आनी तेजेर क्लिपींग घालतलें तें आयज हितून आनी आतां तें भोंवपा च्या बी पियोन आनी एक रिप्लाय दिवपा जाय कमेंटाचो होप तें तेका ओगी रावलोलें हांव आयज जितिलें चड जालें म्हणून बेश्ट उजला येता लागला रिप्लाय केला आनी चोय देना आतां अशें वळटा वयता थिंगा बरें जालां एनवायरमेंटूय दाखयता तुमकां बरें जालां मी पावली रे ऑल्ट मारून येताय रेस्टोरां उगडा आसलें रेस्टोरां हिंगा पुल्लोलो
थिंग येयले आमी प्लास्टिकाचो उपा दाखय तुमकां झालं शांत जाल्यार जे पिकॉक आहा तितू क्लियरिटी येना त्याची पिकअप तितू क्लियरिटी येना त्याची हो वयताय आमी आतां आनी आयचो ब्लॉग आयज हिंगा काबार कोता 2 क्लिपिंगां काडल्या आयची आनी पयच्या ब्लॉगाची तेजेर म्हाका भायल्यान दाखोवपा जाता तें दाखयलें तुमकां आनी आतां वयता एडिटर आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोता ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान इफ तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके टिल देन बाय गायज